आमगेल सेशन स्टार्ट केलं की भारी खुशी जे लायक धन्यवाद एका आशिल्ले लायफातून धन्यवाद. अरे इतले चंद कोण आमको ऐकूशे मिळेल आमका भारी पुराजना खुशी जे धन्यवाद. हरे कृष्ण. तो आईच्या क्लासांत पुराजना स्वागत आसा. पुराजनांक भक्तांक मालगड जनांक तुमगे पुराजनाने आशीर्वाद घेऊन हे सेशन आजी स्टार्ट करता. हे सान रूपार किंचित रूपार सेव कोर्स भाग्य दिलेल खातीर तुमगे पुराजनाक कृतज्ञ जावन आसा ती. स्पेशली जीएसबी भक्त वृंद टीमाचे पुराजन ज्योतिकिनी माताजी, वेणी माधव प्रभू, व्रजगोपी माताजी, गोपाल हरी प्रभू आणि पुराजन नियमित रूपारी पुराजन आमक प्रोत्साहन कोरून हे प्रोग्राम चांग रूपारी चलची तशी आमका चलोसून दिता आसा ती. सो तांकां पुराजना कृतज्ञ आसा. सो आयची टॉपिक आसा सेंटरिंग आवर लाईफ अराउंड कृष्णा म्हणून. म्हळ्यार खंयचे एक आधारारी आमी भक्तीन तेतात वय जाल्यार खंयचे एक आधार धरून आमी भक्तीन तू नियमित रूपारी म्हणटा ती एक प्रकार नियमित रूपार कशें आमी जोडसून अशें ह्या टॉपिकार आमी आजी डिस्कस करूया 40 मिनिट्सा खातीर. सो स्टार्ट जावचे पयलीं फुडें आमी कलकलीन देवाला प्रार्थना करूया की हे नेक्स्ट एक 40 मिनिट्स देवा तुगेल खातीरच हें तुगेल उडगास करचे खातीर तुगेल भक्तीन तूं मुखारसून येवचे खातीर एक सान आमगेल एक सेवा आमकां पुराजन हें श्रवण कीर्तन आमी करता आसा ती तेव्हा तुगेल आशीर्वाद दिवन आमकां हांतू आनीक गोडी येवच तशी आमकां आनीक आमगेल रुची वाडची तशी तुगेले मागून घेतात देवा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. सो ही नेक्स्ट 40 मिनिट्स खातीर बरी आमी एक म्हणतात पण आत्मचिंतन करूया एक रिफ्लेक्शन करूया ऐकताशी की खंयची कारणान आमी देवाल भक्तीन तू आयली ती कोण कोण आमकां सहाय दिला खंयची कारणान आमगेली रुची आनीकय आसा आनी खंयची कारणान आमी एक पण आमकां स्ट्रगल आसता म्हणटात पळय कश्ट जाता की आनी कशी आमकां मुखार सुचें अडचण येताना. सो हे नेक्स्ट एक 40 मिनिट्स आमी ऐकता आत्मचिंतन करूया आणि हांतू दोकून आमकां मुखारसून वचच्याक देव आनीक वाट दाखोवन दितलो त्या प्रार्थना करून आमी मुखारसून करूया. सो पुराजना पुनः स्वागत आसा आयच्या सेशनांतू सेंटरिंग आवर लाईफ अराउंड कृष्णा म्हणून. एक्चुअली आमी केन्नाय भक्तीन तेता ती देवाल विशय करता ती तेन्ना निजोन हे 4 एंगलांनी येता ती म्हणून एक पळयता. एक म्हणटात ते सोशल रिजन म्हळ्यार एक सामाजिक कारण आसता. ही पुराजन आसता ती देवस्थानां गेल्यारी और स्तोत्र पठण करचे गेल्यारी भजन करचे गेल्यारी विंगड इतर पुरा जन मेळटा ती आमगेल्या मणक्याची जन मेळचे लायक जाता एक चांग एक खुशेर आमी पुराजन ओट्टू मेळ देवाल सेवा करूं येता. एक सोशल रिजन आसता की एक विंगड जना मेळचे साध्य आसता कसं की आमकां पुराजनाक म्हणटात पळय एक खंयची एक कम्युनिटीज पार्ट जावका आमकां एक समाजाच पार्ट जावका आनी भक्त समाज म्हळ्यार एक आमकां मनांत आसता एक चांग रुपारी लायक मायंडेड जन आसता ती म्हळ्यार भक्तीन रुची घेतल जन असल ग्रुपाचे एक पार्ट जाल्यार आमच्या देवाल विशय आयकुचें मेळटलें आमकां बरें जातलें आमगे परिवाराक बरें जातलें. सो एक त्या कारणान अशें साध्य आसा आनी आमकां एक बिलोंगींग येता म्हळ्यार मागीर हांगेल एक ग्रुपाच पार्ट आमी एक हे संस्थेच पार्ट और आमी हे भक्तां जनाल ओट्टू आसता ती म्हूण ते एक बिलोंगींग येता आनी एक कशें की एक चांग कार्य केलेलें ताचे भागीदार जालीं आमी ताचे खातीर आमी एक म्हणटात पळय ताचे एक कारण जाता म्हूण सांगेत. आनी एक सांगेत म्हळ्यार इंटेलेक्च्युअल म्हळ्यार आमगेले एक मनांत मस्त सकट प्रश्न आसता खंयचे परिस्थितींत आसत आमगेल जिवनांत आमगेल परिस्थिती तर आमगेल मनांत प्रश्न आसता हें कसलें जालें देवा म्हगेल जिवनांत अशी कसन जाल्लें और विंगड कोणाल्या जिवनांत आमी कशें ऑब्जर्वेशन करचें बरो अशी कशें जालें तांगेल ओट्टू और विंगड खंयचे पॉयंट आसचे पुरो खंयचे आमगेल मना येता
आनी आमकां दिसता की ना हांव स्कुलांत एज्युकेशन मेळना वय म्हाका कॉलेजा युनिव्हर्सिटी डिग्री मेळ्ळ्या वय और ऑफिसान तुवें चान काम करचें पुरो बिझनेसान काम करचें पुरो विंगड कसं बूक वाचून अशें पुरो जाल्यार सकट प्रश्न आसा जिवनाचे ताजें उत्तर मेळ्ळी न्हू सो त्या कारणान आमी आमकां रुची येवचें पुरो की हा कशें की आमगेले धर्माचे पुरा ग्रंथ आसा ती व्हड कोनू भक्त वैष्णव व्हड स्वामी गुरुजन तांणी पुरा सांगता आयकता आसा ती की जिवना विशय कसं म्हूण तांतू आमकां एक रुची येवचें पुरो की हा एक भगवत गीता वाचूं का भागवतमाचे कशें की आयकूं का तांतू पुरा कशें की आमगेले जिवना विशय कळटा कष्ट कसं येता सुख कसं नाही दुःख कसं नाही सो त्या एक इंटलेक्च्युअल म्हळ्यार हा कशें की कळका म्हूण त्या प्रकारान आमी भक्तींत येवचें पुरो कशें की आमचो आयल्यार कशें की एक कळटा जिवना विशय म्हूण मागीर एक सायकोलॉजिकल अशें पुरो मनाक एक म्हळ्यार आयची काळान तूं म्हणटात पळय स्ट्रेस मेंटल हेल्थ कशें की एक मना दुःख कशी जावचें तोच विशय व्हड फुडें काळान तूं इवन चर्च वय पडलेल्यार पळय फुडें काळान तूं मेन प्रेयर अशें आशिल्लें की गिव अस आवर डेली ब्रेड म्हूण म्हळ्यार देवाक खावचेक पिवचेक मागीर परिवाराक कशें तें एक उद्योग करचे कशें पुणी पोट्टा घालचें कशें जावका तें एक व्हड प्रार्थना आशिल्ली फुडें काळान चर्चान तूं आतां तें ना म्हळ्यार आतां आमी वेस्टर्न वर्ल्डा पाश्चात्य देशांत पळयत ते दुडवाक तितली इश्यू ना आतां फुडें काळा म्हणजे 100-200 वर्स कशी फुडें आशिल्ली तशी आतां पुरा जाल्यार पुरा आसा म्हणटे आसा ताका आतां मेन कसं ना प्रेयर देवाक की हील करी म्हाका देवा म्हणून म्हळ्यार ही मस्त सकडात मनाक विकार आयला आमगेले कशें की कश्ट आसा स्ट्रेस आसा देवा हिलींग करी म्हूण तो आतां चर्चा पळयल्यार हें प्रेयर्स पुरा चड आसता आनी आमगेले फॅमिलीजान तुवें जनरेशन्सान पळोवन अशें पुरो की फुडें जनरेशनाक भारी एक कश्ट आशिल्लें म्हळ्यार खावचे पिवचेक डिफिकल्ट आशिल्लें कसं सेविंग्स नाशिल्लें घर नाशिल्लें सो तांणी मस्त सकट आमगेले फुडें जनरेशना जेन्ना तुमी फॅमिलीजान तुमी आयकून अशें पुरो की हा स्ट्रगल केली तांणी म्हळ्यार त्या स्थितीर तांणी देवाल्या वचची म्हळ्यार एक कशें की एक बेसीक निड्सा खातीर वचूंक पडटा आशिल्लें देवाल्याक की खावचे पिवचे एक वेवस्था ना देवा एक चांगे घर जावका त्या प्रकारार मात आतां मस्त सकट आसून तरी कशें जाता की विंगड पुरा नमुने प्रॉब्लेम येता म्हळ्यार स्ट्रेस मेंटल हेल्थ सो त्या प्रकारान सो ताचे खातीर येवचें पुरो आनी एक कल्चरल सांस्कृतीक कारणान येवचें पुरो कसं जालें की मस्त खबर बघून आमकां एक संस्कृती आसता हा मस्त फॅमिली जायचे अशें पुरो की अमुक समयार कसं एक उत्सवा भाग घेवचें और अमुक समयार कुलदेवा वचचें मेळू वचचें और देवस्थाना वचचें तो एक सांस्कृतीक कारणान हा आमकां एक उत्सवा भाग घेवका तें देवस्थान वचून एक प्रसाद घेवका ते कशें की एक सांस्कृतीक कारणान एक रथांत आमी वचूंका त्या कारणान आमी कनेक्ट जाता ती म्हूण पळयत सो हें खंयचें कारण अशें पुरो आमी आत्मचिंतन करूया ह्या टायमार की आमी खंयची कारणान भक्तींत एट्रॅक्ट जालीं ती म्हूण पळयत सो हें खंयचें कारणान आमी देवा कनेक्ट जावेत आनी हें पुरा कारण अशें आसा की आमी भक्तींत मुखार येवन आनीक मुखार सुद्दां वचयत म्हूण भगवत गीतांत तूं देवान सांगचें आसा की 4 प्रकाराचे जन येता ती म्हूण हो श्लोक आसा चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ म्हूण आनी तूं देवान सांगचें आसा की आर्थ म्हणजे डिस्ट्रेस्ड कष्ट आसा म्हणून कशें की जिवनांत कष्ट आसा म्हूण ताचे खातीर देवाला येता ती म्हूण जिज्ञासू म्हळ्यार कशें की एक कळका हें कशें जाता बा तें कशें जाता हें वैदिक शास्त्रान कसं बरयलेलें आसा तशी जिज्ञासान देवाला येता ती म्हूण सांगतात आनी खंयच्याय टायपा जन आसा देव सांगता सुकृतीनो जन म्हण आनी पुरा चांगाची म्हूण चतुर्विधा चांग जें ना की तांणी मागीर आयलीं कोणी ना मागीर अर्थार्थी तशें पुढे एक लाभ जावका जिवनांत तूं ताजे खातीर म्हूण आनी ज्ञानी म्हळ्यार ताका कळका सृष्टी कशी चलता देव म्हळ्यार कोण अशें 4 प्रकारा जन देवान येतात देव सांगता भगवत गीतेंत तूं मेगेला येता ती म्हूण भक्ती करूंक आनी हांतू आतां पळयल्यार मेजॉरिटी जेन्ना फर्स्ट कॅटेगरीचे आसता ती कलियुगांत तूं आर्थ म्हळ्यार कसं जे कश्ट जिवनांत तूं ताचे खातीर देवाल उडगास करून देवाले प्रार्थना करतात आमी ह्या कश्टाचें निवारण कोण दिरे देवा सो ह्या प्रकारांनी पुरा रिजन आसता जाल्यारय आमकां खंयचें कारण नासता देव आमकां स्विकार करता आमी देवाक लास्ट रिसॉर्ट म्हळ्यार बाकी पुरा ट्राय करून जर लास्टार वचचें पुरो ती जाल्यार देवाक देव अशी लेखना दोल्टा उडगास नाशिल्ली आत्ता येयल वेळ मेगेल्या तशी देवाल भावन ना
देव प्रितीन स्वीकार करता. आता ह्या जगत जाल्यार लास्ट इयर गेल्यार पक्कन एक चेल्ल्यान चेल्ली प्रपोज करचो, चेल्लीन चेल्ल्या प्रपोज करचें आनी ती चेल्ली चेल्ल्या निमगिता तू कसल्या म्हाका प्रपोज करता असं म्हूण. आनी ते चेल्लेन पक्कन सांगल्यार चेल्ल्यान पक्कन सांगल्यार ना हांव मस्त सकट चेल्ल्या प्रपोज केल्लें, कोणीय हा म्हणी ताका तुगेल्या येयलो म्हूण. तेन्ना ती चेल्ली भारी खुशेर एक्सेप्ट करतले, खंडित ना. जाल्यार आमी देवाले अप्रोच करतना अशी जाता आमी हे संवसाराच पुरा विंगड विंगड पुरा ट्राय करता ती अशी करून तशी करून हें करून मागीर कसले चल नातील तेन्ना अर्थ हा जाता ती डिस्ट्रेस्ड. तेन्ना मागीर आमी देवाले येतात हे देवा रक्षण करी कष्ट स म्हूण. जाल्यार देव तें पुरा पळयना तेंची कारणां आमी येयलीं कसले आयलीं म्हणून भारी खुशेर स्वीकार करता. आयले न्हू तुमी केल्या आनी हातूंच देव सांगता आयले मात न्हय सुकृती ना म्हणून भारी चांग जेन तुम्ही मेगेल आयली ती तेंच्या कारणान आयली अशें पुरो भारी चांग जेन तुम्ही म्हणून. सो अशी न्हय की हें एकदम एकदम स्ट्रेट ब्रॅकेटाचे हें की अर्थ मात सुका जिज्ञासू मात सुका और अर्थार्थी मात सुका हे पुरा विशयात कॉम्बिनेशन अशें येता तेंच्या कारणान. कष्ट अशें पुरो थोडे जिज्ञासा अशें पुरो थोडे लाभ जावका. सो पर्टिक्युलरली तेंचे एक रिजनान अशें पुरो जाल्यार अशी न्हय की एका कॅटेगरीन फिक्स्ड टायप आसत म्हूण ब्रॅकेटेड न्हय हें. आमी देवाल्या वतना आमगेले रिजन कॉम्बिनेशनान तूं अशें पुरो अर्थ अशें पुरो आमी अर्थार्थी अशें पुरो. आतां जिज्ञासू म्हळ्यार इन्क्विजिटिव्ह जाल्यार आमी विंगड दोन्ही कॉम्बिनेशन करीत. सोशली इन्क्विजिटिव्ह म्हळ्यार हे भक्तींत कोण जन येता ती हे हरे कृष्णा मंत्र म्हणटा आसा ती हाजेन कसं लाभ जाता बा कसल्या प्रकारा जन आनी हांगेले एक सेशन अटेंड करता कसं उलयतात आनी सोशली इन्क्विजिटिव्ह भक्तीन तुम्हाला काय इंटरेस्ट आसा जाल्यार हांनी कसं उलयतात पुरा सेशनान तूं तें पळोवका. सो हे दोन कॉम्बिनेशन जिज्ञासू वयजलीं ती सोशल वयजलीं ती. सो जनाल विशय कळका आमकां हे संस्थेन तूं कसं उलयतात आनी कसं न्ही हे मंत्र जप करता ती कशी आसत आनी सोशली इन्क्विजिटिव्ह ह्या कारणान आमी येवचे साध्य. आनी कल्चरल प्रॅक्टिसीस अशें पुरो म्हळ्यार कसं न्ही एक सांस्कृतिक कारणान और कशी ते प्रॅक्टिकली करतात. सो एक कॉम्बिनेशनान वय जावचें पुरो. मात तेंचें कारण मिक्स अशें पुरो जनरली खंयची एक विशय आसता आमकां खंयची एक मूल कारण आसता आमी देवाले भक्तीन तूं मुखारसून येवचें आमगेलें एक कारण आसता. हें एक कारणा निमित्त आमकां आकर्शण जाता देवाल्या वचच्याक भक्ती करच्याक तें एक मूळ कारण आसता. आतां आनीक एक दृश्टांत घेवका म्हण जाल्यार फकत एक भूकंप जालो म्हण लेखया खंयची एक दूर जाग्यार खंय भूकंप जाल्लो तेन्ना आमी लेखतले अशें जाल्लें म्हणून. चिक्के एक 200-300 किलोमीटर दूर जाल्यार कशें एक वायब्रेशन फील जातले भूकंप अर्थक्वेक जाल्यार. मात आमी खंय आसता ती थंय कसं न्ही जाल्यार आमी एकदम डिस्टर्ब जावचे पुरो ती कसं की आमी खंय आसता ती थंय भूकंप जाल्लो न्हू. सो ह्या दृश्टांतार आमी पळयत की आमी खंयची कारणान देवाल्या वता ती भक्तीन तूं आनी सुरेख की आमकां एक सॅटिस्फॅक्शन मेळचें पुरो जाल्यार त्या कारणान तुची मुखार सुनू आमकां तें कशें आमगेल्या मनांत आसा त्या लेकार चल नासल्यार आमगेल्या जिवनांत भक्तीच्या जिवनांत एक सांड भूकंप जावचें पुरो. आतां ह्याची पॉयंट शिके विवरसून सांगता. फॉर एक्झाम्पल जिज्ञासू आसत म्हण लेखयात कोणी मस्त क्वेश्चन आसत हें कसल्या भक्ती कसल्या करता हें रूल कसल्या फॉलो करता हें कसल्या फॉलो करता आनी स्वल्प सकड इनिशियल क्वेश्चन्स आसतात आमकां आयली दिसता आमगेल्या मनांत एक 15-20 क्वेश्चन येवचे पुरो. अर्जुनान कसल्या केल्लें और भक्तीन कसं रूल केल्ले रूल फॉलो करनातले कसं जाता स्वल्प एक बेसिक क्वेश्चन आसता त्या आन्सर जाता आमगेले आनी आमकां भारी खुशी जाता करेक्ट आन्सर मेळना आमकां हें पुरा भक्तीन आयली दिसता हें जिवमानान तूं म्हगेल्या मनांत हें पुरा क्वेश्चन आशिल्लें जाल्यार ताजें आन्सर पुरा करेक्ट मेळ्ळी मू म्हाका म्हणून. म्हाका स्वल्प काळ भक्तींत आसतरी आनीक स्वल्प क्वेश्चन येवचे पुरो आनीक स्वल्प क्वेश्चन येवचे पुरो आनी अशी एक समय येता की आमी खंयची क्वेश्चन निमगिता ती तेन्ना ताजें आन्सर आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळना. कोण तो आन्सर कोणाक निमगेले तेंच्या बुकांत आमी वाचिल्लें आमकां दिसता की अरे हें म्हाका पट्टना म्हणटात पळय हें कसं न्ही आन्सर समज की ना और विंगड कोणाक निमगेलें हें क्वेश्चन कसं हें क्वेश्चन ना आनी कोण तो क्वेश्चन निमगेलें तें सांगलें की अरे तूं इतलें पुरा क्वेश्चन कसं निमगिता विश्वास ना तुका देवाल वरी. सो आमी सान प्रकाराची आमगेल्या भक्ती जिवनांत भूकंप आयल्या म्हणके जावचें पुरो. जाल्यार आमकां
प्रिय वस्तू कसं नाशिल्लें भक्तीन तेकताना की आमी क्वेश्चन निमगुचे आनी क्वेश्चन निमगेल्यार आन्सर मेळटा. जाल्यार आतां एक समय आयलो की क्वेश्चन निमगेल सुद्दां समय कसं की एक आन्सर जावं ते मेळ्ळी आनी कोण की क्रिटिसायज केल्लें कसं कितले क्वेश्चन निमगेता म्हणून तेद आमगेलें तो पंदाच न्याय पळय भक्तीचें ते चिके हालचे पुरो. अरे हें कसन जालें बा अशी कसन जालें आनी हे चिके म्हणटात पळय कसन जालें म्हूण मात आमी मुखारसून गेल्यार आमी अशी पळयतलीं अशी जन आसा ती की ह्या पॉयंटार आमी आनीक मुखार हाचेर डिस्कशन करुया. असल जन आसत मेगेल्या मणक्याची तांणी भक्तींत चांग रुपार करता ती आनी तांगेल्या की मस्त क्वेश्चनचे आन्सर जायनी तेन्ना आमकां दिसता हा अशी न्ही की पुरा क्वेश्चनाचे आन्सर आसूंकाची म्हणून टायम येयल सुद्दां आन्सर येतलें म्हणून. सो अशी पुरा रिजनान पॉयंट दृश्टांताचे पुरो एक आमी एग्जाम्पल घेतलें की कोणाची मनान तशें क्वेश्चन आशिल्लें ताचे खातीर तो भक्तींत आयलो. तशी आमगेल पुरा जनालें विंगड विंगड कारणान आमी येवचे पुरो ती आनी तेन्ना त्यांची कारण निघता ती आणि मुखार सुनू त्या कारणान तू कसं एक डिस्टर्बन्स आयल्यार आमी ताजे निमित्त ताजे आमकां परिणाम जाता. आता पक्कने आमी सोशल रिजनान आयली म्हणले की हा भक्तींत आयल्यार कितली की पुरा चांग जन आसा ती कितले चंद कोण स्वागत केलें म्हाका पुरा जनान आनी चांग रुपार म्हाका कसं जिवनान जावं जाल्यार गायड करता ती. मात ಸ್ವಲ್ಪ काळान ಒಟ್ಟು वसताना सुरे पुरा चांग दिसलें म्हाका क्लोज जावचे सूर जाल दिसता अशें दिसता हो हागेल्यान तू हे दोष आसा हो सम ना दिसता आनी सम म्हाका गायड करतात की ना असल पुरावे येवचे पुरो और कोणी उलटा उलयली ती. सो खंयची कारणान आमी इनिशियली आकर्षित जाली ती तांतूची एक म्हणटात पळय कशें की एक बाद जाल्या म्हणके जावचे पुरो. सो पुरा क्वेश्चन आसता ती कसं नासता तो आमकां एक पण लॉजिकली आन्सर जावका हें कसलें जालें हें कशें जालें. सो लॉजिक कारण आमी एडवायस करीत आमी म्हणटात पण क्वेश्चन निमगेता जाल्यार तें आमकां ताजेनाची मुखार सुनोवचें काय तशें जावचें नज. सो आमी नेक्स्ट पॉयंट हें घेवया आमी आत्मचिंतन करता आसतना की कशी आमी भूकंप जायनाशी आमी खंयची विशयार आमी देवाल कारण आयकतात पळय ते कसं आमगेले एक भावना सुका की आमी दृढ जावन अशें येता म्हूण भक्ती पतारी. आता रियली पळयल्यार त्या तावलचे क्वेश्चन आनी आन्सराचे एग्जाम्पल घेतल्यार रियली जीवनान तू भक्ती मात न्ही मस्त सकड विंगड विंगड हे जगत ह्याच विशयात कसं आन्सर आसना. आता आमी विज्ञान सायन्स पळयल्यार मस्त सकड सायंटिस्ट पळय टॉप सायंटिस्ट अशें पुरो तांकां नोबेल प्राइज मेळ्ळा अशें पुरो कसं की तांणी म्हळ्यार आविष्कार केले खातीर खंयचे एक नवे थियरी हाडले खातीर जाल्यार मस्त सकड तांकां क्वेश्चन निमगेल्यार तांणी सांगतली ह्या वेळी आमकां गोतना कसं की तांणी एक एक्सपेरिमेंट करून कसं की एक ते इक्वेशन फिट जालें जाल्यार हाजी मुखार सुन ते कसं आसा त्या वेळी तांकां ताजें लॉजिक गोतना. सो भक्ती और देवाल विषय मात्र न्ही मस्त सकड विषय असेल असं जीवनान तू सायन्स असो और मस्त सकड खंयच्या फिल्डांत असो थंय लॉजिक चलना आनी आमकां आन्सर ना ताजें. सो एक प्रकार म्हणून येता देवाल विशय म्हळ्यार लॉजिका परे आसा म्हणून. इवन आयन्स्टायन सांगता आशिल्लो की एक विषय म्हळ्यार ताणें आयन्स्टायन म्हळ्यार इतलो व्हड सायंटिस्ट आशिल्लो कितकी सकड आविष्कार आसता ताका आनी हे आयची कालाचे म्हळ्यार लास्ट एक सायंटिस्ट पुरा अंतुलो एक म्हणटात पळय तो लिडिंग सायंटिस्ट म्हणून सांगता ताणें सांगचें आशिल्लें की पुरा मागीर लॉजिकल मायंडान म्हाका आन्सर मेळ्ळेलें न्ही इंट्युटिव्ह मायंडान म्हण कशें की एक एक्सपेरिमेंट करतना अशी जाल्यार अशी जातलें म्हणून ताची कसं एक्झॅक्ट आन्सर ना जाल्यार ताचे परिणामान ताका कळटा आशिल्लें की अशी जाल्यार आमी हें कन्क्लुजन करूं येता म्हणून. सो कशें की एक मन आगेल्या म्हणके जाता जाल्यार एक्झॅक्ट कारण आमकां कळना. सो तशी एक प्रकार आमी मुखार शिकते वचचे येता म्हणून. सो कशी आमी एक प्रकार अनशेकेबल रियालिटीन तें करूं येता म्हणून तें संचे अध्यायान तूं देवान ते श्लोक सांगचे आसा यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्येते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते म्हणून. म्हळ्यार यम लब्ध्वा कसं एक प्राप्त जातरी चा परम लाभम मन्यते नाधिकम म्हळ्यार हाजे की ना व्हड लाभ ना म्हणून कोण भक्तांक ताका एक भक्ती मेळटा म्हणून सांगता न अधिकम हाजे की ना व्हड विषय ना म्हणून तथा यस्मिन स्थित
म्हटल्यार त्या प्लॅटफॉर्मार तो स्थित जाता तथा यस्मिन यतस्थित न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते. मागीर तो विचलित जायना खंयच्याय दुःखान खंयच्याय कारणान, कसले की तागेले बेस स्टडी जाता म्हणून. सो खंयचे आतां आमी तांचे एक दृश्टांत घेतल्यार खंयचे प्रकार एक पंतान खंयचे क्वेश्चन येवचे पुरो, डाऊट येवचे पुरो, ताचे आमकां आन्सर मेळचना. कसले की एक विंगड विंगड नमुने क्वेश्चन असता. जाल्यार आमी ह्या मनांत दवरता की खंयचे एक परिस्थिती आसचे पुरो, सोशल रिजन आसचे पुरो, सायकोलॉजिकल रिजन आसचे पुरो, और जिज्ञासू खंयच्या रिजनान आमी भक्तींत आयिल्लीं आसचे पुरो. आमी पुरा जनान आयकता आयकता चिंतन केल्यार खंयची कारणान आमी भक्तींत आयलीं, कसं की एक लायक जाता म्हणून खंयची कारणान आमी पुरा जन आयलीं. जाल्यार हें पुरा कारणान खंयच्या कारणान आयलीं पळय, ताजे की नांव भक्ती होडी, त्या आमी एक मना उरता म्हणून सांगिल्लें. त्यातनं ते स्टेबिलिटी ऑर स्टेडीनेस येता. खंयचे क्वेश्चना निमित्त आमी होस्टेज जावचे न्हय, की म्हणटा पळय की कसं करू जायना आतां, हे आन्सर मेळनाशें दवरतात ना, होस्टेज जावचे नज. भक्ती इम्पॉर्टंट आनी ते आन्सर मेळटले म्हणून. कसले की एक एक पंत अशें पुरो की आमगेल्या मनांत कसं एक संशय असता, डाऊट असता, ते खंयचे एक रायट पर्सनान आन्सर मेळचे पुरो. जाल्यार एक एक क्वेश्चन अशें असता की आमी आन्सर दिल्यार आमी ते मना वरच्याक आमगेले कॅपॅसिटी ना. शास्त्रांत अशें सांगचे आसा, शास्त्रांत अशें एक दृश्टांत दिलेलें आसा, एक 5 वर्सां सांचेली जाल्यार गर्भवती जावन कसं एक कष्ट असता आनी कसं एक अनुभव जाता, ते सांचेले ते मनाकय येसना, ते सांचेली नव्हती. तशींच आमी आमगे भक्तींत आमी 4 वर्साचे 5 वर्साचे तशीच स्टेजार असता ती साधक जावन आमी आतां एक कसं की एक प्रयास करता आसा ती सान रुपारी. जाल्यार एक पंत असल प्रश्न आमगेले येवचे पुरो, ताजे आन्सर येयल्यार ते आमकां अनुभव नातिल्ले, मॅच्युरिटी नातिल्ले निमित्त ते आन्सर आयकल्यार आमकां मना वचचना. सो त्या प्रकारार एक जाता. और दोन्ही अशें पुरो एक पंत एक रायट पर्सन आनी मॅच्युरिटी दोन्ही जावका, तेन्ना मात आन्सर मेळचे पुरो. मात एक मना वरता देव अशी करता, हें व्हड भक्तान हें सांगचें आसता, ಸ್ವಲ್ಪ सकट क्वेश्चन आमगेलें मन आसचें पुरो, ताजें आन्सर मेळना आमकां. हें कसलें की देवान तें अशें करचें आमगेल्या हातूंत नम्र भावना येवका म्हूण. कसलें की पुरा आमकां कळटा, पुरा आमकां गोत आसा, पुरा आसल्यार आमकां एक प्रकारान एक गर्व येवचें पुरो. ते पुरा व्हड ऋषिगणान सांगचें आसा की इतले लक्ष कटल्यान वर्स वय तुगेल वयर ज्ञान दवरल्यार तू कोण रे देवा म्हूण आमकां कळना म्हूण. म्हळ्यार आमकां पुरा क्वेश्चनाचे आन्सर मेळना आनी ते देव तसो परिस्थिती क्रिएट करता की आमकां पुरा क्वेश्चनाचे आन्सर पक्कन एक पंत मेळचना. ते आमकां नम्र आसूंका की आमगे लॉजिक यूज करून आमी देवाल विशीं पुरा कळूं येता, त्या प्रोसेसानच म्हूण देव आमकां ते दिता. सो अल्टिमेटली ते एक अनुभव एक्सपिरियन्स भक्तीन तेत पळय हगूर हगूर आमगेलें पुरा कसं ते कारण आसता आनी आमगे लायफान तूं एक स्टेबिलिटी येवचें पुरो, खंयचे कारणान मुखारसून येवचें पुरो. सो एक भक्ती एक्सपिरियन्स तो व्हड विशय. खंयची कारणान आमी भक्तींत आयलीं ती ते आमगेलें मूल कारण ते आमी ताजे निमित्ताची भक्तींत तूं आसतलींची. जाल्यार आमी एक दवरता की भक्ती कृष्ण हें पुरा कारण की ना व्हड विशय. मात आमी कसं की एक गायडन्स गुरुजनान वैष्णवान गायडन्स दिलेले निमित्त आमी कसं की थोडे कळल्या म्हणके जाता आनी आमी तांतूं हगूर हगूर मुखारसून वता ती. आतां एक सांज 4 डाक 3-4 वर्सां 4 डाक पक्कन चंद्र पळय म्हणून दाखयल्यार ताका चंद्र म्हळ्यार कसं म्हूण गोतना. जाल्यार ताका आमी दाखयता हें पळय झाड दिसता आसता न्हय, त्या झाडा मध्येंत पळय कसं की बोला म्हणके दिसता पळय तो चंद्र म्हूण. तशींच आमकां आमगेली गुरुजन वैष्णव व्हड भक्त आसता ती तांणी आमकां दाखयता ती भक्ती म्हळ्यार कसं न्हय, देव म्हळ्यार कसं न्हय म्हणून. आनी स्लोली आमकां गायड करता ती. आनी ते गायड करतना आमगेले रुची लेकार आमी चिके कनेक्ट करचे पुरो. सो आमगेले एक लॉजिकान आमी मुखारसून वता ती म्हूण ते जायना. अशें न्हय की गणिताचे और मॅथ्साचे इक्वेशन न्हय हें की x+y=z देवाल विशय असल न्हय. ಸ್ವಲ್ಪ सकट विशय कितल्या मनाक प्रश्न आसल्यार तो एक अनुभव येवन देव ते आमकां आशीर्वाद दिता, तेन्ना आमकां ताजी रूच येता म्हूण सांगता. जाल्यार कळत म्हळ्यार वय कसलें की देवान सांगचें आसा 9व्या अध्यायांत भगवद्गीतांत राजविद्या राजगुह्यम
पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम. म्हळ्यार देवान सांगचें आसा की हे भक्ती विशय पळय गुह्यम आसा जाल्यार कसन जाता जेन्ना प्रत्यक्षावगमम तुमकां ते डायरेक्ट एक्सपिरियन्स जातलेंची भक्तीचे म्हूण सुसुखम कर्तुम अव्ययम. सो प्रत्यक्षावगमम धर्मम हे एक्सपिरियन्स जाता आणि हे एक्सपिरियन्स आमकां थोडे थोडे एक्सपिरियन्स जाता पळय त्यांचे आमगेलें फाउंडेशन जाता. तो सुरे सुरे येताना आमकां कशें की एक थोडी एक श्रद्धा आसता आमगेले आम कोणाल वयर विश्वास आसचे पुरो खंयचे कारणान भक्तीन येवचे पुरो आमी कश्टा निमित्त ते आमी आत्मचिंतन करून पळय येता की आमी खंयची कारणान आयली म्हणून भक्तीन तो कशें की एक थोडी श्रद्धा येता आणि श्रद्धेत तरी आनी थोडे मुखार सुनिता जाल्यार श्रद्धा म्हळ्यार एक केळ्या झाडां म्हणटे काय बनाना ट्री म्हणटे त्यांचे एक होड असते जाल्यार ताका लकोन ते पाडून वतली ती म्हूण तू कशें एक चड त्राण ना ते केळ्या झाड म्हळ्यार पाडू येता कसले ना जाल्यार ते श्रद्धान तूं आमी त्यांचे प्लॅटफॉर्मार नियमित रुपार मुखार सिता वतात हगूर 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 ते स्वल्प काळान कशें जाता म्हळ्यार श्रद्धशिली निष्ठा जाता घट्टी जाता ती. आणि निष्ठा म्हळ्यार एक व्हड अश्वत्थ रुखा म्हणकेची निष्ठा म्हळ्यार भक्तीन तूं तेन्ना कितले व्हड आसची नायल्यार रुखा पाडोवचे जायना ती एक भक्तीचे एक्सपिरियन्स आमगेला हृदया भितर जावचे ते एक्सपिरियन्स केन्ना येता पळय तेन्ना आमी खंयच्या कारणान आयिल्ले अशें पुरो भक्तीन तूं जाल्यार आमी मुखार सिता वता ती ते कारणान तूं कशें चड उणें जावचें पुरो. आतां आमी एक पंथ देवस्थानां वताना और आमी गेले सिता कशें की एक चांग एक अनुभव जावचे पुरो कशें की म्हणटात पळय आमी लायक वायब्रेशन्स सांगा भारी एक काम आसा शांत वातावरण चांग आसा ती और जन ही पुरो चांग आसा तांगा और खंयचे एक सांस्कृतिक कारणान हो कितले चंद अलंकार आसा कितले चंद रुपारी काय कितले लायक प्रसाद दिला तांणी ग्रहण करचे कितले लंब कितले लायक जालें. सो खंयचे कारणान आमकां अनुभव येवन आमकां देवाल भक्तीन तो आमी स्टार्ट जाता तेन्ना श्रद्धा जावन हगूर हगूर मुखार सिता वचचे ती जाल्यार मेन पॉयंट म्हळ्यार खंयचे कारणान येवन अशें पुरो आमगेली परिस्थिती लेखारी दाल मनशा बायल मनशा एज्युकेशन खंयच्या जाग्यार आमी राबता ती आमगेली एजा लेखारी खंयचे कारणान आमी येवचे पुरो जाल्यार मेन म्हळ्यार सेंटर इज ऑन कृष्णा कशें मुखार वचचें कारण इम्पॉर्टंट न्ही म्हणून. आणि आत्ता खंयची कारणान आमी कारणाचो आश्रय घेवन देवाल भक्ती करता ती ते हगूर हगूर त्या देवाल आश्रय घेवच तसले आमकां ते परिस्थिती हगूर हगूर येतली म्हणून ते कारणाक चलना म्हणून ते भक्तीन तूं वचचें मुखारसून वचचें काय कश्ट जातलें तशें जावचें नज. सो आमी एक हे एक पॉयंट वर येता मनान तूं की भक्ती म्हळ्यार एकू वस्तू धरून करचें म्हणून सांगचें न्ही खंयचें आसचें पुरो आमी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एक जनाक जेना हांव मिक्स जावचें लायक जाता एक जनाक एकल्याय बसल्यार लायक जाता एक जना मस्त क्वेश्चन आसचें पुरो जाल्यार खंयचे कारणान आमी देवाल वटा आकर्शीत जाता ती आमी तांकां मुखार सिता वचुका. भक्तिरसामृत सिंधून सांगिल्लें येन तेन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत म्हणून म्हळ्यार खंयचेय कारणान आमकां देवाल वयर इंट्रस्ट येता भक्तीन इंट्रस्ट येता आमी तांकां मुखार सिता वचचे ती आनी तुका कसं फिक्स्ड फॉर्म्युला ना की ह्या लेखारी करता त्या लेखारी करता म्हणून आमी स्वता हे आत्मचिंतन करून घेवका की खंयची विशयार आमी चड आकर्शीत जाता ती आनी त्या विशयार आमी धडक घेवन तांकां मुखार सिता वचुका. आनी एक पंथ अशी जावचे पुरो आमगेले मना क्वेश्चन येवचे पुरो तुमी सांगतात की खंयची विशयांत आकर्शीत जाता ती जाल्यार म्हाका कळना हांव खंयची विशय आकर्शीत जाता एक पंथ हें जावचें पुरो तें जावचें पुरो और म्हाका आकर्शण येना एक पंथ भक्तीन तूं रुची येना तेन्ना आमी प्रयास करचे सोडचे न्ही एक पेशन्स आसूं म्हणून कसं की आमी ते रामायणाची काणी आयकली पळय तांचे वानर पुरा जन ते काळका भितर दुखून वता ती अशी दिसता की काळोख म्हणून जाल्यार तांणी सोडना ती मागीर तो काळोख आशिल्लो तो जॉग अशी न्हय आशिल्लें की ते बंद आशिल्लें ते निजावन टनल आशिल्लें ಸ್ವಲ್ಪ वेळ मुखार सिता चमकता गेल सिता तांकां ते कशें आमी टनला भितर वता पळय ड्रायव्हिंग करून वताना ते टनल खंय एंड जाता थंय देखून थोडो एक प्रकाश येता लायट दिसता आमकां लायट एट द एंड ऑफ द टनल म्हणटात पळय ते प्रकाश दिसता तशींच एक पंथ अशी येवचे पूण फेज आमगे लायफान तूं एक काळोख म्हणटात पळय आमी सम वता आसत की हांव करचें समज की हांव नेमगेले क्वेश्चनाक म्हाका म्हणटात पळय रायट आन्सर मेळ्ळी की तेन्ना चिके परसिस्ट करता पेशन्स खंडिताची त्या टनलाच फेस ते चिक्के मुखारसून गेल सिताक खंडीत ते प्रकाश दिसतलो आनी आमकां मुखारसून वतली
आणि प्रॅक्टिकली पळयल्यार आमच्या जिवनात कोणी एक दोन असे असत व्यक्ती कोणाक आमी आमगे हार्ट ओपन करून सांगेत और कोण आमकां स्पेस दिता ती की हा कशी सांगल्यार कशी असल्यार आमगे मन आशिल्ले विषय सांगल्यार तांणी आमगेर जजमेंटल जायना ती तू अशी वेळ तशी वेळ तसले एक दोन जन असल्यार वय ते आमकां हेल्प जाता आणि एक सेन्स ऑफ कम्युनिटी त्याच कारणारीच आमी पुरा जनांक केन्ना ओट्टू मेळचें असले की एक भक्त समाज जाता तेन्ना आमकां कळटा की विंगड विंगड प्रकाराचे आसता ती प्रॉब्लेम म्हाकाय न्ही हाकाय आसता जाल्यार हो भक्ती सोडना मुखार वता आसता तो ह्या कारणान आयला भक्तीन तू हांव ह्या कारणान आयला एक एक म्हणटा पण मस्त क्वेश्चन निमगेल्यार आमकां दिसता कितले क्वेश्चन निमगेता जाल्यार तेन्ना आमकां हें कळूं येता की ताका भक्तीन तू रुची आयल्या म्हळ्यार असंख्य क्वेश्चन निमगोवच्याचेर कोणी एक आसतली केन्ना एवरी टायम भजन म्हणचे करून ती तांकां ती रुच अस भक्तीन तू ते भजन करूनची म्हूण सो पुरा जनाला आमगेले भितर वय अंडरस्टँडिंग इम्प्रूव जाता की विंगड विंगड जनाल विंगड विंगड कारण आसा आणि पुरा जना लायफान तू सुख दुःख पुरा येता विंगड विंगड म्हळ्यार एका पर्सनल लायफान तू विंगड विंगड फेस येवचे पुरो एक एक पंत आमी खुशेर आसता की एक एक पंत अशी फेस येवचे पुरो आमगे लायफारी काही दुःख आसता म्हूण सो एक एक जन अशी असता ती की तांणी खंय येता ती ताजे निमित्त खुशी जाता म्हूण सांगेत आणि एक एक जन आमी अशे दिसचे पुरो केन्ना वता की म्हूण सो आमी एक प्रकार पळयत की एक समाजांत आयल्यार भक्तींत आयल्यार आमी विंगड विंगड प्रकारा जन पळयता ती कोणा भक्तींत रुच आसा आणि आमकां ताचे आनीक एक ताचे विशय आमकां मना चड वता आणि हातूंत आमी आनीक तांकां म्हणटात एप्रिशिएट करूं येता की देवाल भक्ती म्हळ्यार कितली व्हड अनेक अनेक जन विंगड विंगड परिस्थितीन तू देवाल भक्ती पालन करता ती म्हूण पळयत सो भायली दृश्टीन कसं करता ती ताजेन आमी भक्ती वयर कन्क्लुजन करचे ना भक्ती म्हळ्यार देवाल इतली व्हड आसा खंयचे एक कारणान न्ही शास्त्रांत तशी रिजन दिवचे आसा की गंगा केन्ना त्या समुद्रा कडेन वता आसा पकडे एक वाट मेळनासल्यार अशी न्ही की गंगा रावता थंय विंगड खंयची वाटेन टर्न घेवन वता मात ती समुद्रा वचून पावतलीची म्हूण सो आमगेले खंयचे आमी एक कारणार और एक कारणान आमी भक्ती करता आसता ती आनी तांगे आमी मुखारसून वचचे जायना विंगड वाट सोदुया ती आनी ताजेन आमी मुखारसून वचचे ती मेन म्हळ्यार देवाल चरण कमल आमगेली भक्ती पावता खंयची वाटेन पावता तो व्हड विशय न्ही आमी वचचे येताची म्हूण आमके व्हड व्हड गुरुजनान कृष्ण प्रभुपाद स्वाम्यान एक ऑर्गनायज कोन्न एक रिवर बेड करून दिला म्हळ्यार आमचे दोगांक तुमगेली भक्ती व्हड वचचे येता म्हूण आमी पुरा जन पळयल्यार पळय एक पर्वता वयर एक सान उदका बिंदुसी आता एक सान उदका ड्रॉपाक समुद्राले ते वचका म्हळ्यार जावचे साध्य आसले जाल्यार मस्त सकळ उदका ड्रॉप ओट्ट मेळटा ती आनी एक म्हणटात पळय सान एक स्ट्रीम जावचे पुरो सान एक उदकाचे स्ट्रीम जावचे पुरो तशी मस्त स्ट्रीम जोट्टू मेळू न्हंय जावन जाल सिता ते उदका फ्लो अशी क्रिएट जाता की ते समुद्राला ते वचून पावता एक ड्रॉपाक समुद्राला ते वचप जायना तशींच आमी हे वैष्णव संघांत येता ती भक्तां जे ओट्ट येता ती आमी एक एक ड्रॉप अशें पुरो जाल्यार आमी केन्ना पुरा जन ओट्ट मेळटात पळय तेन्ना एक न्हंय जाता आनी आमी पुरा जन भक्ती फ्लोन तूं ओट्टू मेळ्ळो देवाल चरण कमलाचे वचचे येता म्हूण ताचे खातीर वैष्णव संघ म्हळ्यार व्हड विशय आमी ओट्टू वचल्यार आमी मुखारसून वचचे येता म्हूण आमी पळयता तातूंत कांय संशय ना सो म्हळ्यार आमकां अशी एक पंत मना येवचे पुरो की अशी टायपा जन असल्यार पुरा मेगेल मनान कशें पण तसले टायपा जन असल्यार आनीक एक गंमत जाता तशें म्हूण जाल्यार त्या मनान खेळची त्या मात आतां आमकां जावंक आशिल्लें तसलेय जन असल्यार आमकां मेळ्ळी ती आमकां स्वल्प वेळा खातीर खुशी जावचें पुरो हा मेगेल मन कशें सुख आशिल्लें पळय तसलेय जन आसा ती म्हूण मेगेलो स्वल्प काळा खातीर मात आमगेल मन तशें करता स्वल्प वेळ नंतर आमकां तांगेलान तूं कशें की उण्यापण दिसचें सुरू जातालें एक म्हयनो पुरता पुरा चांग आशिल्ली ती मात आतां दिसता हो समने तो समने म्हळ्यार खंयचे परिस्थितीन तूं चड उणी जगता आसता ते आमी स्विकार करून घेवका आनी ते एक्सेप्ट करका की आमगेल मन कशें आसता त्या लेखारी चलतलें न्हय मात वैष्णव संघांत ओट्ट आसून चिके चड उण आसल्यार येडना ओट्टू मेळ ते भक्ती प्रॅक्टीस करता आसतना आमी वचचे येता म्हूण आतां खंयचे पर्वता वयर चडशाक आमी अशें सांगूं जायना की मेगेल वाट आसा म्हूण खाली म्हणटात पळय भजन चांग रुपार भजन केल्यार मात्र देवाल्या पावयता और चांग रुपार शास्त्र पठन करतात पळय तांणी मात देवाल्या पावयता और चांग रुपारी कोण आयकता ती क्लास दिता तांणी मात देवाल्या पावयता न्हय देवाल्या पावचे एक विंगड विंगड वाट आसा चिके विंगड विंगड आसचे पुरो जाल्यार हीच वाट सम तीच वाट सम अशी देव केन्नाय सांगना दिस इज द ओनली वे
म्हणून एक एक पंत आम्ही ऐकूचे पुरो ह्याची करका मग ते कसं काय सांगतात ती मला खंयचे एक पद कुणी स्थिर जाव का न्हू आता आम्ही डॉक्टराले गेल्ली ती आणि डॉक्टरान तुमकां डायग्नायज केलें डायग्नोज केलं कसं की वखद दिलें आणि तुम्ही वखद पळयतात ते प्रिस्क्रिप्शन आणि ते डॉक्टर सांगता ती हांव ते विंगड हो अमूक डॉक्टर गेलेलो ताण हे विंगड वखद बरयलेलें आणि त्या डॉक्टराले गेलेले तेन्ना ताण विंगड वखद बरयलेलें आणि हांव पयलीं म्हाका कसन जेन्ना हांव ते गुगल कोण पळयलें गुगलार तांणी विंगड वखद सांगला म्हूण तेन्ना तो डॉक्टर कोणाले तुमी चमकली पळय तो सांगतलो हे पुरा सोडी गुगल सोडी त्या सोडी हांव कसन दिलना ते घे म्हूण आणि समजतलो म्हूण सो अशी डॉक्टर सांगना त्या टायमार की बाकी पुरा जणांनी सांगेल रॉंग म्हूण मग डॉक्टराल मनांत कसं नसता तू हे त्या म्हणून बसल्यारी तुका प्रॉब्लेम सॉल्व जायना हांव सांगेल घ्या म्हूण सो त्या समया खातीर सांगचें सो एक एक धर्मांत आमी सांगतात पळय की अशी करया ती म्हणून तशी करया ती म्हणून आमी ते कॉन्टेक्स्टांत पळोवका की केन्ना आमी सांगता ती अशी सांगची न्ही की विंगड पथ चलिना म्हूण जाल्यार आमी खंयचे एक पथ स्थिर जावन मुखार सुरू वचचें पडना ताकाशी त्या वान्य प्रभुपाद स्वामीन आमकां एक पथ कोण दिलेलो आसा ह्या करया ती म्हणजे कसं जातलें ह्या पथसमकी त्या पथसमकी म्हणून पर्वतात तोगूची सुट्टू सुट्टू गुंतली ती आणि विंगड कोणची पर्वतात चढो ट्राय करतात पण तांगेल वय पाय धरून तांडूच मागीर ह्या पथसमने तू कसला वयर चढता सम पण विंगड काय काम ना आम्ही काय करचे आणि विंगड जण कोण चढता तांगेल वय पाय धरून तांडूचो तशी नाही खंयचे एक पथ धरून मुखार शिता वचका त्या प्रकारे सांगेल आसा म्हणून सो एक लास्ट पॉइंट आयच्या दिवसाक आमी पळोवया की भक्ती म्हळ्यार इनर एंड आउटर ट्रान्सफॉर्मेशन दोन्हीची भितर वय आमगे शुद्धीकरण जाता आणि आमगे भितर शुद्धीकरण जे देवाल खातीर प्रीत येता ते ऑटोमॅटिकली कसं की एक्शनान तो ट्रान्सलेट जाता फॉर एक्झाम्पल कोणाक क्रिकेटा वय भारी एक रुची आसा प्रीती आसा ते तो कसं करतलो क्रिकेट खेळटलो मागीर कोण कोण ते प्लेयर चांग आसा ते पुरो वाजयतलो कसले की रुची आसा आणि तो वचून खेळटलो स्टेडियमा वचून पळयतलो ते क्रिकेटाक प्रीती ते भायर एक्शनांत येता तशींची देवाल भक्त म्हळ्यार देवान ते नवो अध्याय सांगचे पळय दैवीम प्रकृतीम आश्रिता भजन्त्य अन्यन्य मनसो म्हणून भितर तांणी भजन ते कसं करतात देवाल भक्त अनन्य मनसो देवाल विशीं चिंतन करता ती आणि तांगेल ते हार्ट ताजेन शेप जाता म्हणून सांगे तांगेल हृदय डिवोशनान आणि तांणी प्रॅक्टिकली कसं करता ती मनान तू भजन्त्य अनन्य मनसो दैवीम प्रकृतीम आश्रिता आणि भायचे एक्शन कसं तांगेलें भितर वयल तशी अनन्य मनसो भायल्यान कसं नाही सततम कीर्तयंतो माम यतंतश्च दृढव्रत असं की एक प्रॅक्टिकली त्यांनी बाहेर करता ती हनुमंत आणि अर्जुन अशी बशील नाही देवाल खातीर युद्ध केला त्यांनी प्रभुपाद स्वाम्यान आम्ही पळो येतं की ह्या एजार वय त्यांनी रात पाली नीत कारण अशी पुरा कडेन वचून विश्वान तू पुरा कडेन कसं ऑपोजिशन असल्यार वय सो एक भायची प्रयास येऊ का मग आणि मागीर कसं जाता नमस्त्यंतश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते म्हणून ताका प्रभुपाद स्वामीन भक्तीचे ट्रान्सलेशन पळय इंग्लिशान तू डिवोशन म्हूण करनी तांणी भक्ती म्हळ्यार डिवोशनल सर्व्हिस म्हूण सांगिल्लें आसता म्हळ्यार कसं की प्रॅक्टिकली आमी कसं की एक पालन करता ती म्हूण पळय सो इंटरनल स्ट्रगल आमगेल मनान तू कसं नाशा पुरो आमगेल कंट्रोलान ना जाल्यारीची आमी भायल्यान कसं की एक रुची नासल्यार प्रयास करता ती थोडे वेळ शास्त्र वाजूचें भगवद्गीत वाजूचें नाम जप करचें तेच ना ताजी कारणान आमचे हृदय शुद्धीकरण जाता आणि देवाक वय आमी दाखोवन दितात की देवा म्हाका मुखारसून वचुका भक्तीन तू इंटरेस्ट आसा म्हणून सो थोडे रेग्युलर टायम आमी केन्ना काडटा ती लेफ्ट ओवर टायम न्ही आता लेफ्ट ओवर म्हळ्यार कसं न्ही आमगेले एक्झाम्पल म्हळ्यार कसं न्ही घरकडचं पुरा जावण जतरी ಸ್ವಲ್ಪ वर्ता मागीर वरलेल कसं करचें तेन्ना आमी ताजी कसं न्ही पुणी विलावर करतात हे वरलेल खाणाचें सो आमगेल टायम आन तू कसं की एक पुरा करचेशी पुरा करून जालें मागीर कसं की एक वरलेल एक 10 मिनिट मेळ्ळें तांतू कसं की एक देवाल करूया तशी न्ही एक नियमित रुपारी इतलो अमूक समय आमी देवाल नामस्मरण करची की देवाल भक्तीचे कसं विशयांत इंटरेस्ट घेवची की खंय एक भक्त समाजा वचून थोडे देवाल सेव करचें प्रसाद ग्रहण करचें दर्शन घेवचें लेफ्ट ओवर टायमान न्ही लेफ्ट ओवर म्हळ्यार आमकां कळटलो कसं की वरलेल सरलें म्हूण तशी आमगेल टायमाचे वरलेल सरलेल टायमान भक्ती करची न्ही कसं एक नियमित रुपारी थोडे टायम काडून वीक डेजांतले विकेंडा जावं ते काडून मी एक प्रकार कसं न्ही पूण एक थोडी देवाल सेव केल्यार आमगेल भायली जिवनाक वय एक शेप मेळटलो म्हूण सो लास्टार एक पॉयंट सांगचें म्हळ्यार देवाक सेंटर मात न्ही
सर्कमफरन्साचे मागीर उर्ग आसता उरकम म्हळ्यार आमी एक सर्कल ड्रॉ करतात पळय तेन्ना एक लायन आसता न्हू सो देवाक आमगेले सेंटरा व्हरता जाल्यार सर्कमफरन्स म्हळ्यार कशें की एक नियम पालन करचें प्रयास करता प्रभुपाद स्वाम्यान आयच्या समया खातीर ಸ್ವಲ್ಪ एक नियम दिलेले नाशिल्ले म्हळ्यार 4 हॅबिट्स पिवचें नज मांसाहार करचें नज तें कसन कसन एक भक्तीचें खंयचे विशय अनुकूल जायना ते आमी तांतूं दुखून भायर पडूंक हा म्हूण सो आमकां देवाक आमी सेंटर वय करूं येता आनी त्या भक्तीच्या सर्कला भितर आमी रावची तशी प्रयास करूं येता म्हूण सो हे ಸ್ವಲ್ಪ सकट पॉयंट्स आमी डिस्कस केले आयच्या सेशनांत तो आमकां मेडिटेट करचे खातीर सो आनी आमकां केन्ना कोणाल वयर प्रीती आसता पळय तेन्ना आमी तांकां कसं खुशी जाता त्या वय करता ती आनी तांकां कसं लायक जायना त्या करनात आमी सो त्या प्रकारान आमी देवाल भक्तीन मुखार सुनयताना आमी हगूर हगूर आमकां तें मन आवडटलें की देवाक खंयचे विशय प्रीती भक्तीन मुखार सुनोवचे तर खंयचे विशय देवाक अनुकूल ना म्हूण सो आमी हगूर हगूर आमकां मुखार सुनवचे सो हांव ब्रीफली 2 मिनट रिकॅप करता जे आमी डिस्कशन केलें तुमगेले कसने कॉमेंट्स तुमगेले कसने तुम शेअर करता जाल्यार तुम्ही चॅट बॉक्सान तुम्ही सांगी येता और अनम्यूट करून घेवपाक जाल्यार सांगी येता सो आमगेले आयचे टॉपिक हांव रिकॅप करता सर 2 मिनटां खातीर आमगेले टॉपिक आशिल्लें सेंटरिंग अवर लायफ अराउंड कृष्णा म्हळ्यार आनी आमी हे टॉपिक स्टार्ट करतना डिस्कशन केलें की आमीच आत्मचिंतन केल्यार आमकां कळटलें की खंयची कारणान आमी भक्तींत प्रवेश घेतिल्लो म्हूण सोशल की म्हळ्यार कशें की एक स्ट्रेसान आशिल्लें और खंयचे सांस्कृतीक कारणान की आनी आमी ह्या पॉयंट पळयलें कशी देवूय सांगता भगवद्गीता तूं की 4 प्रकारात जन आमगेले येता ती म्हूण सो त्या प्रकाराचे आमी त्या मनावेले पॉयंट्स म्हूण आनी आमगेले दृश्टीन आमकां खंयची एक विशय लायक जाल्या निमित्त आमी भक्तींत मुखार सुन आयलीं ती म्हूण मात ते खंयचे विशयार आमी अट्रॅक्ट जावन आयलीं ती तांतूं आमकां मुखार सुनू तांतूं कशें की एक रेसिप्रोकेशन मेळना और आमकां लेखता ती तेन्ना आमकां दिसचे पुरो हो आतां कश्ट जालें मू आमी तें एक एग्जाम्पल घेतलें की स्टार्टिंगार आमी येताना दृश्टांत घेतलें की स्टार्टिंगार येताना आमी ಸ್ವಲ್ಪ सकट क्वेश्चन आसचे पुरो ताचें आमकां उत्तर मेळटा तेन्ना भारी खुशी जाता आनीक इंट्रस्ट येता मात अशें समय येवचे पुरो 2-3 म्हयन्यान की आमच्या क्वेश्चनाक आमकां सम आन्सर मेळना आनी कोणा निमगे ना तो सांगचे पुरो कितले क्वेश्चन निमगीत रे थोडे देवाल वयर विश्वास दवरी म्हूण अशी एक अनुभव जावचे पुरो सो आमी खंयच्या कारणान देवाल भक्तीन जावचे पुरो मुखार सुनो चिके चढून जावचे पुरो म्हूण आमी ते मन आवरका अशी जाता ताका आमी तेंतात पळय कशी आमी एक स्टेबल रियालिटी और अनशेकेबल रियालिटी दिवचे म्हळ्यार ते आमी ते श्लोक पळयले यम लब्ध्वा चापरम लाभम ते कशें येता ते आमी मन आवरका की खंयच्या कारणान आमी भक्तीन येवचे पुरो जाल्यार कारणां किंवा व्हड भक्तीची आनी स्वल्पशिके विशय मन आवडटा आमी ते एक एग्जाम्पल घेतले शास्त्राचे एक सान चिल्ले एक कोणाक गर्भवती जाता तिका कसा अनुभव जाता एक सान चिल्ले त्या पुरा तिका आलोचन करचें जायना कल्पन करचें जायना तशींच आमी भक्तीन सान आसतना मातसो सकट प्रश्न आसचे पुरो जाल्यार ताजे आन्सर कळल्यार आमकां ते अनुभव करचे आमगेल्या शक्ती आसना मात स्लोली ओवर अ पिरियड आमी केन्ना आसता ती स्थिर जावन तेन्ना आमकां पुरा येता आनी त्याच आमी सांगचे भक्ती एक्सपिरियन्स म्हणून भक्तीचे अनुभव जाता म्हणून आनी ते कसं नस म्हणल्यार देवान सांगलें प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम ते केन्ना अनुभव जावचे सूर जाता प्रत्यक्ष आमकां कळटा तो विशय म्हणून आनी ते आमी अनुभव करता सो इम्पॉर्टंट इज की आमी देवाक भक्ती आनी देवाल भक्ती आमगे लायफार सेंटरार दवरका खंयच्या कारणान आमी भक्ती आयल्या पुरो जाल्यार ते कारण व्हड न्ही देवाल भक्तीची म्हूण आनी भक्ती म्हळ्यार एका प्रकार न्ही विंगड टायमार विंगड आसच्या पुरो आमी ते न्हंयचे एग्जाम्पल घेतलें कशी न्हंय व्हळताना कशें मुखार अडचण आयल्यार थंय राबून वचचे ना ती सायड आदोकून वचून व्हळता वता कसले की समुद्र आले ते पावका म्हूण तशींच आमी खंयच्या कारणान कशी भक्ती प्रॅक्टीस करचे पुरो एक पंत परिस्थिती अनुसार कसले कश्ट येवचे पुरो जाल्यार आमी स्टॉप जावचे न्हय एक विंगड वाट सगोवका देवाल चरण कमलार आमगेली भक्ती पावोवचे खातीर आनी आमी त्या एग्जाम्पल घेतलें की कशी एक बिंदू उदकाचे पर्वता वयर आसता ताका न्हंयच्या वचका म्हळ्यार जायना जाल्यार मस्त सकट उदका बिंदू ओट्टू जाता ती भक्तीची न्हंय जावन आमी मुखारसून वचयता तशी आमी पुरा जन त्या वैष्णव समाजांत ओट्टू येवन देवाल भक्ती करतात पळय तेन्ना ते न्हंयची पावर येता रिव्हरा म्हणके जातात आनी आमी फ्लो करूं येता म्हूण ते आमी एग्जाम्पल घेता आनी लास्टार आमी ते एग्जाम्पल घेतलें की गुड्ड्यार सोडची म्हणल्यार खंयच्या विंगड वाट आसचे पुरो
तांतू आम्ही ह्याच वाटसम नाही त्याच वाटसम नाही आणि एक पण आमच्या डॉक्टरांनी सांगल्या म्हणते आमचे गुरुजन सांगतात की ह्या पथ फॉलो करी म्हणून विंगड विंगड पुरा मन आवरू नका मग कसं की आम्ही सांगच्या पुरत ह्या डॉक्टरांचं सांगलं त्या डॉक्टरांनी हे सांगलं गुगल आणि तशी वखत बरयला ना कसं आमच्या गुरून सांगेल असं त्या स्वीकार करून मुखार सिता गेल्यारी विंगड विंगड जन असती विंगड विंगड कारण आणि आकर्षित जाता ती म्हणून ते एक्सेप्ट करता की भक्त समाजांत विंगड विंगड व्हरायटी असते पुरा जन एकल्याक असतना ती पुरा जनाला हे असतं सो कसं एक चढ होऊन जाल्यारी आम्ही सुरे ह्या पुरा विषयातून ट्रान्सेंड जाऊ का आणि मागेरी विंगड जना ते ह्या पुरा विषयात सहाय करच्याक प्रयत्न करू का म्हणून लास्ट कन्क्लूड करताना मी ह्याची पॉइंट सांगलाय की भक्ती शेप्स आवर हार्ट अँड सर्व्हिस मोल्ड्स आवर लाईफ म्हळ्यार भक्ती ना आमगे एक हृदय परिवर्तन जावन आमकां एक देवाल प्रती प्रीत येता आणि त्या प्रीती आम्ही प्रॅक्टिकली एक्सप्रेस करच्या खातीर कसं एक सेवा भावांतू किंचित रुपारी आमकां कितलें साध्य आसा ते आम्ही सेव करच्यान भाग घेवका मस्त सकड अन्य सकड श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरण अनंत कितकी सकड म्हणटात पळय कोरयेत भक्तींतू आमकां कसं साध्य आसा आमी ते करता आसल्यारी ती भितर वयली प्रीती त्या भायच्या ऍक्शनांतू प्रकट जातलें प्रभुपाद स्वामीन सांगल्या म्हणजे डिवोशनल सर्व्हिस भक्ती म्हळ्यारी सो ते आम्ही भक्ती करता असताना नित्ययुक्त उपासते नमस्त्यंतस्य माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते सो आमगेल ते इंटरनल स्ट्रगल आमगेल कंट्रोलान ना त्याला आम्ही सेवा करता असल्यारी देवाल प्रीती पात्र जावचे साध्य आसा आणि हीच प्रार्थना करून आम्ही सेशन एंड करू हरे कृष्ण कोणाकडे कसं कॉमेंट असल्यारी कसं सांगचे असल्यारी आम्ही 2 मिनिट सेशन ओपन दवरूया ताजे नंतर काय नासल्यारी आम्ही 3 पंत हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून नेक्स्ट संडे आपास मिळेल हरे कृष्ण कॉमेंट्स अंतू आज सूर्य जाता सेशन अंतू चांग रूपार भजन जालेलं म्हणून पुरा जनांना प्रेस केलेलं असं कोणाक कसं पॉइंट शेअर कसल्यारी मोर देन वेलकम तुमगेल अनुभव कसं शेअर करता जाल्यार आयची सेशन वयची तुमगेल कसं पॉइंट आसा प्रभु एक क्वेश्चन आशिल्लें निमगो प्रभु येस माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा लायक आशिल्लें प्रभु तुमगेलें समर्थ जालें प्रभु जाल्यार सांगतना म्हाका बरती अशी डावट आयलें म्हळ्यार म्हागे सिच्युएशन वयरी अशी सिच्युएशन येता की केल्या पटी म्हळ्यार आमगेलें यात्राक लीडर आसचे परत आनी म्हळ्यार आमकां सांग आसतना बरे श्लोक सांगतात आमकां ताजे मिनींग आमकां शिकोवन दिनात सो तशी जाल्ली निमित्त आनी शिला प्रभुपादाल वर्ड्स वर व्हेरी डिफिकल्ट म्हळ्यार ट्रान्सलेशन सो आमकां भक्ती मार्गान तुमकां कसून वचका म्हण सांगल्यार अशी म्हणटात की तूं पळय हे इस्कॉनान तूं प्रीच करका तेंची मेन तूं सिंगींग एक 10 जन शिकोवन दिता सांजचे उडवांक अथवा तूं 4 रेग्युलेटरी प्रिंसिपल करता अथवा 16 राउंड चांट करता ते होय करेक्ट जाल्यार तूं भरती शिका तूं हे एग्जाम करी ते एग्जाम करी म्हणटात ना म्हाका भरती टेन्शन जाता म्हळ्यार ऑफिसांत तुका येवन 2-3 घंटे बसता तांगे क्लासेस आसता आनी एग्जाम दिवप तशा सिच्युएशनाक कशी हँडल करचें सो माझा ह्यांतू एक म्हळ्यार एक जनरल आन्सर दिवं येता स्पेसिफिकली त्या सिच्युएशनाक कशें हांव ते कॉमेंट करूं जाय ना जाल्यार जनरल आन्सरान तुमकां कसले पॉइंटर्स मेळटा जाल्यार आय होप यू विल बी हॅपी एक वस्त आसता म्हळ्यार आमकां केन्नाय एक एडिशनल एफर्ट घालचे स्पेस आसता लायफान म्हळ्यार कशें की एक थोडे चड करूं येता तेन्ना एक रूल आमी फॉलो करूं येता म्हळ्यार केन्ना खंयचो विंगड संवसाराचो विशय आसल्यार म्हळ्यार फॉर एक्झाम्पल कशें खावचे विशय आसा म्हणले 2 चपाती खावका की 3 चपाती खावका म्हणून आमकां डाऊट आसा 2 खायात येडना 1 उण खाल्यार येडना देवाल विषय करताना एक चड करता की एक जप चड करता की एक श्लोक चड वाजूका की म्हूण डाऊट आसा एक श्लोक चड वाजूया सो ते स्लाइट एज दिव येता आमी थोडे आमगे टायमाच मॅनेजमेंट आमी अशी करता ती की आमकां मुखारसून वचया ती जनरली कोण सिनियर डिवोटीज असतात तांणी आमगे वेलविशर्स असतात ती आणि तांणी मस्त जगान पुरा जनाल अनुभव पळोवन तांणी सांगता आसतात की हे पथ करता कितें सुरेख कश्ट जावचे पुरो जाल्यार मुखारसून वेन यू लुक बॅक अशें दिसता हा त्या टायमार कश्ट जालेले वय जाल्यार हांव ते श्लोक वाजिल्ले ह्या वाजिल्ले ताचे निमित्त आतां म्हाका तेच पुरो विशय कळलो म्हूण सो दॅट कुड बी वन वे ऑफ लुकिंग एट मात सेकंड वे ऑफ लुकिंग एट इज की आमी हे ब्रॉडर रिजन घेवका
कशी म्हळ्यार आमी सांगिल्लें पळय तांणी मेन तुमी सांगलें म्हणजे तांणी कसं सांगिल्लें की आमकां भक्तीच प्रचार करता म्हणून भक्ती प्रचार करता जाल्यार आमचो सकट विषय कळका सकट सिद्धांताचे अंडरस्टँडिंग येवका म्हणून चैतन्य महाप्रभूने सांगिल्लें सिद्धांत बलये चित्त करिना आलस्य म्हणून आमी तांचो आळसाय दाखोवचें ना कितले एफर्ट घालूं जाता साध्य आसा तितलें करता म्हणून बट एट द सेम टायम आमगेले पर्सनल लेवलार आमी विंगड विशयांतू आकर्षित आसचे पुरो आनी प्रचार करची म्हळ्यार मस्त कारणान प्रचार करूं येता एक खंयच्या कारणान न्ही ಸ್ವಲ್ಪ जनाक शास्त्राचे विशय तांकां तितली रुची आसना तांगेले टायम आसना मात सिंपली बाय दर गुड बिहेवियर आतां तुमी फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन ऑफिस एंड यू आर वर्किंग simply by your good character you will inspire so many people तुम्ही भक्ती विषय डायरेक्टली भगवत गीता श्लोक सांगस ना तांकां ह्या भगवत गीतांतू 4.31 अंतू और 9.12 अंतू देवान हे श्लोक सांगिल्ले चांद संस्कृत रुपारी तेन्ना तो प्रचार जाता तोच एक मार्ग प्रचाराचो तोच एक कारण भक्ती करच्याक तशी न्हय सिंपली बाय योर गुड कंडक्ट पीपल माइट बी क्युरियस इतले लायक इगेल बिहेवियर आसा उलोवचें इतलें सकट म्हळ्यार इतलें स्टेबल दिसता खंयच्या विशयार चड विचलीत जायना कसलें तांकां कळचें पुरो ही कशें की एक हरे कृष्णा जप करता ताचे खातीर दिसता हांव ट्राय करता दिसता सो एक प्रचार करची एक पद्दती आसता पळय अशी जावका तशी जावका म्हूण न्हय खंयच्या प्रकारारी एज्युकेशन अनएज्युकेशन आमकां जॉबार आसूं ती आमी फॅमिली सिच्युएशनांत आसूं ती आमी ओल्ड आसूं ती आमी यंग आसूं ती आमगे पुरा सिच्युएशनांतू आमी आमकां जालें तितली साध्य करतात पळय तेन्ना कसं असाध्य आसा ते देव आमगेल करणा करून घेता म्हणून सो दीज आर ब्रॉडर पॉइंटर्स माताजी हाव आय कुड से बट स्पेसिफिकली यू माइट वॉन्ट टू टेक की तुमकां कशें न्हय मोर पर्टिनेंट दिसता तुमकां कशें तुमगे एप्लिकेबल जावंच तसलें तसं तुमी ते पॉइंट घेव येता आय होप आय काइंड ऑफ आन्सर्ड ओके प्रभू थँक्यू सो मच प्रभू ओके ओके हरे कृष्णा एक लायक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आशिल्लें एक पंत आमकां की मुखार सून वच्चे कशी एक पंत जाता म्हणून सो वी हॅव टू डिसायड फॉर आवर सेल्फ जाल्यार खंडीत आमगेल मनांत असल्यार इंटेंशन आसल्यार इट इज अ मॅटर ऑफ टायम की चांग रुपार आमगेल मनांत कशें आसा ते त्या रुपार देव चलोवसून दिता लायक ए सेड there are certain phases which could be little dark phases in our bhakti की आमकां एक्झॅक्टली कळना कसं करचें म्हणून त्या परिस्थितींतू जाल्यार आमी भक्ती सोडनाशी देवाल विश्वास सोडनाशी आमी ते चांग मनांत ते भावन दवरता ती की देवा म्हाका भक्तींत रुची आसा तूं म्हगेलें रक्षण करता म्हाका वैष्णव संघान भारी खुशी जाता त्या परिस्थितींत आसतना ಸ್ವಲ್ಪ काळान ते लायट ऑफ द एंड ऑफ द टनल दिसतलें देव आमकां वाट दाखोवन दिता ते आमी कशें सादी करूं येता सो पुरा हा जे विशय देवाल ही चंदाई म्हळ्यार देव प्रभुपाद स्वामी सांगिल्लें आमगेल जिवनांतू परिस्थिती अशी क्रिएट करता इंडिव्हिज्युअल लेवलार जशें की देव आमगेल पुरा जनाल हृदया भितर आसा आनी देवाक एक्झॅक्टली गोप्त आसा कसं नेक्स्ट स्टेप करता हागेल प्रीती म्हगेल खातीर वाडोवच्या खातीर म्हणून सो आमगेल पुरा जनाल जिवनांत कसं परिस्थिती येता पळय ते देवान दिवची म्हळ्यार देवाल खातीर प्रीती ते वाडून येवचे खातीर आमकां त्या समयार कळस ना जाल्यार मुखार सून आमकां कळटा की अशी जशी जालेले निमित्त आमगेल जिवनांत तशें जालें म्हणून आमकां स्विकार करचे देव शक्ती कोण दिता हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी हांव पयरी कृष्ण जन्माष्टमी दीस जाल्लेले एक इन्सिडेंटाची वॉल्यूम शेअर करी हॅलो कितें ते वॉल्यूम हे कर ऑफ कर सांगता असं ऍक्च्युली हांव जपा मेडिटेशन स्टॉलांत म्हगेली सेवा आशिल्ली म्हाका 2 दीस तुकून म्हाका चिकेची फिवरिश जावन एक नमुने पडटा दुखी कसं उदक पिल्यार टॉयलेट वचका अशी सकड प्रॉब्लेम येयले हांवें चार्ट आनी सकड बरोवन पुरो सकड रेडी केलेलें यो देवा हांव कशी वचचें म्हणून जोर म्हाका फील जालें जाल्यार हांव जन्माष्टमी दीस दनपारां ते चार्ट दिवन आयली म्हण म्हाका राबचें जायना म्हळ्यार कसले पिल्यार पूण म्हाका टॉयलेट वचका तसली समस्या आशिल्ली मागीर घर कडेन येयली मागीर हांव सांजवेळ चमकली हांव प्रभुपादाला मागली की म्हाका खंयची एक थोडी सोर्सफुली जपा मेडिटेशनाक पेटी आनी म्हगेले एक 8 भगवत गीता आशिल्ली त्या म्हाका कोणाक एक डिस्ट्रीब्यूट कर तशी जावं म्हण तशी हांव उदक समीत पिना अशी तशीची हांव चमकली इवन दो मस्त सिक्क आसा जाल्यार हांव म्हाका सेव करता म्हळ्यार हांव लेखलें आमगेले जय पताका गुरू महाराज म्हाका इन्स्पिरेशन
तांक तितले ताप असल्यार ताप गेले सुद्दां हांव प्रचार करता म्हणून हांवय करता म्हणून हांव चमकली. हांव 9:30 तनक कितले जन म्हळ्यार त्या नमुने लोक आयलो जपा मेडिटेशन हाका. तांतू केलो सोल्स पळोवका जप करीशील तांकां हांव तांणी इतले तांकां खूश जावन तांणी मिगेले पाय धरून चमकलीची म्हाका तितली खूश जाली. आनी मिगेल 8 भगवद्गीताय हांव डिस्ट्रीब्यूट करच्यो जाल्यार ते मिगेले टेस्टिंग म्हणून हांव लेखता. देवान म्हाका ते हेल्थ प्रॉब्लेम टेस्टिंग जाल्यार हांव ताका हें करून हांव चमकली आनी हांव मिगेले मना म्हाका भारी खूश जाली. एक शेअर करच्या धन्यवाद माताजी. चांग भारी चांग विषय तुम्ही शेअर केलेले. देवान त्या भगवद्गीतेन सांगया माहिती ये यथा माम प्रपद्यन्ते. आमगेल ते कसं एक फिलिंग असता, कसं एक मन आमचं देव ते रेसिप्रोकेट करून देवाक गुर्त असता कसं कोरका म्हणून. सो तुमगेल त्या एक उदाहरणान आमकां चांग रुपार तुम्ही एक्सप्लेन करून दिले. थँक्यू माताजी फॉर शेअरिंग. हरे कृष्ण. तशीच एक पंथा एक मन आमचे येवचे पुरो की आम्ही पुरा गृहस्थ जिवनांत आसता आणि आमकां दिसता पुरो हो फॅमिली ड्युटी वेळेस कसं करचें म्हणून. तेन्ना आमकां हें एक मनान तो एक्सेप्ट करून घेवका आमी फर्स्ट ऑफ ऑल की कसं आमगेल जिवनांत परिस्थिती आसा तें देवाले एक आशिर्वादान प्राप्त जालेलें आनी आमगेल कसं की एक कर्तव्य आसता तें करता करता आमी कशी भक्तीन तो आमकां साथ दिशील तेन्ना करता गेल्यार देव आनीक आमकां मुखार सुनो वाट दाखोवन घेता आसता. खंयच्याय सिच्युएशन आसल्यार कसं अशें एक प्रॉब्लेम्स आयल्या म्हणटा दिसता पुरो आमकां की अर्थ कसं करचें म्हणून जाल्यार खंडीत ते गायडन्सान आमी ते मन आवरतात पळय तेन्ना भक्ती म्हळ्यार एक्चुअली स्थानी स्थित. चैतन्य महाप्रभून येईल तेन्ना ब्राह्मणां सांगिल्लें की खंयची परिस्थितींत आसता तुगे परिवारा वटस थंय राबून भक्ती करी तांतू हांव तृप्त जाता म्हूण. अशी कोरका तशी कोरका अशी कांय रुल्स एंड रेग्युलेशन ना भक्तीन. तुगेल त्या परिस्थिती लेखारी स्थानी स्थित गृहस्थ म्हूण जीवन आसल्यार आमगेल मस्त सकट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसता ती हें कोरका. त्या करता करताची आमी लायक कोण एक एग्जाम्पल सेट केल्यार आमगेल परिवारा जनाक वय तांकां दिसता कसलें की पुरा जन एट द एंड ऑफ द डे आमगेल बिहेवियर पळयता ती एक्शन पळयता ती भक्तीन जायला सिता हो आनी आनीके शांत जाली ती आनीके चांग रुपार जाली ती त्या पुरा पळयला सिता पुरा जना विंगड जनाके ते रुच येता म्हणून जेणे भक्ती वाडून येता आनी देवाके आमगेल बरी खुशी जाता म्हणून. सो एक प्रकार एवरी टाइम सिच्युएशन परफेक्ट आसना एक पंत आमकां थोडे चडून जावचे पुरो कसं जालें की फॅमिली सिच्युएशन बिजनेस सिच्युएशन कॉर्पोरेट लायफ असे पुरो सिच्युएशन विंगड आसता डायनामीक आसता जाल्यार त्या सिच्युएशन लेकर आमी स्थानी स्थित कसं आमी कोर येतात आमी करता आसल्यार देव आमकां मुखारसून कसं कोरता तें दिसतलें. फॉर एक्झाम्पल आतां रात्रीचे आमी कार ड्रायव्हिंग करतना काळखांत ड्रायव्हिंग करतना आमकां धूर कसं नासता दिसना. आमगेल हेडलायट काराच खंय ते वता पळय 100-200 मीटर तितलो आमकां रोड दिसता. दिवसा वेळार पुरा दिसता पुरो जाल्यार रात्री वेळार ड्रायव्हिंग करतना ते 100 की 200 मीटर आमगेल हेडलायट कितले लायट आस पळय तितलोय दिसता. जाल्यार मुखारसून वताना आमकां थोडे मुखार नेक्स्ट कसं करचें म्हूण कळटा. तशींच आमगेल खंयच्या परिस्थितींत आसल्यार आमकां कसं ते करूं थोडे साथ दिसता करता वतात पळय आमी तेन्ना मुखारसून वचचें नेक्स्ट स्टेप आमकां देव दाखोवन दितलें. त्याची भक्ती एक्सपिरियन्स म्हणून आमी हें सेशन कंक्लूड करूया. पुरा जनाक कृतज्ञ जावन आसा ती तुमी हें सेशन जॉयन केल्लें. नेक्स्ट टायम आमी एक चांग टॉपिकारी 40 मिनिट्स 45 मिनिट्स हें सत्संगांत भाग घेवया. सो लास्ट सारी 3 पंथां कलकलीन हरे कृष्णा महामंत्राचें आमी प्रार्थना करून हें सेशन कंक्लूड करूया. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण. नेक्स्ट संडे में पूरा जना हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी.